मडगावच्या ऐतिहासिक नगरपालिका इमारतीच्या नूतनीकरणाक रोखडीच सुरुवात करतले अशी माहिती मडगावचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरांनी दिली। या इमारती खातीर नगरपालिकेक 1 रुपया खर्च करचो पडचो ना, सगळो खर्च सरकार करतलो। तसेच सोनसोडो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प वाठारात राणा खात्या वतीन सुशोभीकरणाच्या प्रस्तावाक मंजुरी दिल्या खातीर नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरांनी मंत्री विश्वजित राणेंचे उपकार मानले। दुसरी गोष्ट म्हणल्यार पार्किंग प्लाझाचे ऑलमोस्ट या 8-10 दिसां भितर म्हाका टेंडर सगळें वर्क ऑर्डर बी जाला म्हणून आयकलां हांवें। ऑलरेडी 15 म्हयन्या भितर तें काम जातलें। दुसरी बरी गजाल म्हणल्यार सगळ्यांत अत्यंत म्हत्वाची गजाल म्युनिसिपालिटीचें रिनोवेशन हें ऑलरेडी माननीय गोंयचे मुख्यमंत्री मडगांवचे हांणी इनिशिएटीव घेवन फायनान्सा बी सगळें ताणें अरेंजमेंट केला आणि म्युनिसिपालिटीचें रिनोवेशनाचें काम बेगींतल्या बेगीन सुरवात जातली। म्युनिसिपालिटी बिल्डींग आमकां म्युनिसिपालिटीक 1 रुपयाचो करतना सगळें गव्हर्मेंट आपल्या लेवलाचेर करता। सो मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत तशेंच गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री हांव घरांतल्यान 2 बरोबर तातूंतल्या भितर पयर UD मिनिस्टर विश्वजीत राणेन आनी पयर सगळे कावन्सिलर्स आनी सगळे चेअरपर्सन आनी चीफ ऑफिसरांची मिटींग दवरिल्ली। सगळ्या ताणें सगळे कडेन ग्रीनरी म्हणजे फॉरेस्टाच्या वतीन हें करपाचो निर्णय घेतिल्लो। तो हांवें एक प्रपोजल दिल्लें। म्हाका आयज सांगपाक खुशी भोगता, म्हाका सकाळीं DMAन फोन केल्लो करपाक हांवें रिक्वेस्ट केलो की कितें आमी प्रायोरिटीर घेवचें मडगांव फॉरेस्ट मडगांव। हांवें सनसोडा आमी तुमकां पयला सगळो सनसोडा ऑलरेडी सगळो निवळ जाय जाले कडेन तो सनसोड्या वयलो सगळो सरावंडींग एरिया एक ब्युटिफाय करप थंय झाड चडलें म्हणल्यार ताका व्हरता घाण येता हे करता सनसोडा निवळ जाल्ले कारणान हांवें त्या UD मिनिस्टरा कडेन प्रपोजल घेतलें। म्हजो चीफ ऑफिसरय त्या मिटिंगाक आशिल्लो आनी हांवें तें प्रपोजल घेतिल्लें। आय एम व्हेरी मच थँकफूल टू मिस्टर विश्वजीत राणे UD मिनिस्टर। ही हॅज एक्सेप्टेड अवर प्रपोजल आनी ही हॅज गिवन डायरेक्शन। आज नाल्यार फाल्यां सकाळीं फॉरेस्टाचो चीफ कोणी आसा ते तांची टीम इन्स्पेक्शनाक येतली, सगळें पळयतली। दे वील स्टार्ट विदिन 15 days अशें म्हणून मिनिस्टरान डायरेक्शन दिल्ले कडेन।